आम्ही सध्या असा आल्तीन हांगासर आणि आल्तीन हांगासर D15 आणि D1 हांगासर डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट केल्लें आसा आणि ह्या ऑफिसाची जर परिस्थिती पळयली इतली बिकट आसा की हांगा लायट ना, उदक ना, अशा तरेन हांगा स्टाफ काम करता आणि आतांच तेंच्यांनी आयज घाई गडबडीन दुसऱ्या ब्लॉकान शिफ्ट केला. बट तरी आसतना लोकांची हांगासर लोकांक प्रॉब्लम जाता तो म्हणल्यार लोकांक ऑफिस खंय शिफ्ट जाला ते कळना. कारण पयलीं जुंता हावजान आशिल्ले आणि आतां हांगा शिफ्ट जाल्यार लोकांक हांगा येवपाक त्रास जाता, लोकांची कामां जायना. कारण ही हांगा जर रजिस्ट्रेशन आसा मॅक्झिमम ती म्हणटा NGO जावं अशे सोशल वर्क काम करपी हेंचें रजिस्ट्रेशन हांगा जाता आणि त्या लोकांक खूब प्रॉब्लम जाता. आनी मेन म्हटल्यार ऑफिस आहा ते स्टाफा खातीर सारकें ना. मेन म्हटल्यार फॅसिलिटीच ना ऑफिसांत. सगळे हांगासर मेशनरी काम चालू आसा, कन्स्ट्रक्शनाचे थोडे टायल्सिंग आनी कितें काम चालू आसा, सगळीं बॉक्सां उडयल्लीं आसा. सो बेगींतल्या बेगीन रिपेरिंग करची लोकांची मागणी आसा आणि हो जो पोर्टफोलियो आहा तो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन तेंच्या कडेन लोकांनी मागणी केलेली आहा, तशेंच स्टाफांनी की बेगींतल्या बेगीन हे जे ऑफिस आहा ते तांकां वेवस्थीत करून दिवचे अशी मागणी केलेली आसा. पयलीं हांव D1 गेलो, थंय पळयल्यार कांयच ना. म्हणटकीर हांव मागीर ते एकट्या विचारलें D15 खंय काय म्हण. मागीर थंय D15 आयलो. D15 आयलो जाल्यार एक थंय लेडी स्टाफ आसा ती कंप्युटराचेर कितें तरी करता आनी हांव बाकीची रुमां अशें बाव घेवन पळय जाल्यार थंय बॉक्स भरून दवरी आसात आनीक पिशवी भरून दवरी आसा. पूण आनी एकटो स्टाफ आशिल्लो थंय जेंट स्टाफ, ताका विचारलें इनवर्ट करपाक जाय म्हणलें मागीर एप्लिकेशन. जाल्यार तो म्हाका सांगपाक लागलो ना तो आपूण आतांच जॉयन जाला, सो आपल्या तांकां ऑथॉरिटी ना, सो दुसरो कोण तो येतलो म्हणपाक लागलो. तो D1 गेलो म्हणपाक लागलो. पूण D1 हांव गेल्लो थंय कोणूच ना आनी थंय हेजी काम चालू आसा गवंड्याचें. सो हांव परत मागीर D15 आयला आतां. पूण थंय पळयल्यार कांय हें लागना कांय. तूं रावंड मारीत हांगाच्यान हांगा थंय वचत आसा. पयलीं ऑफिस खंय आसलें? पयलीं हें जुंता हावजां आशिल्लें 4th फ्लोराचेर, 4th लिफ्ट. आनी ती आतां बिल्डींग कितें मोडपा आसा म्हूण आयकलां आनी ताका लागून हे सगळे ऑफिसां शिफ्ट करतात. सो तातूंत हें सोसायटी ऑफ रजिस्ट्रार, हे मोस्टली सोसायटी ऑफ रजिस्ट्रार आसा ती वॉलंटरी ऑर्गनायजेशन सोसायटीज. आपल्या बोल्सांतले पयशे टायम दिवन हें सगळें काम करचें पडटा. पूण आनी इतल्यासून आमकां अशी हें मेळटा, वागणूक मेळटा ऑफिसां कडच्यान. ऑफिसूय सारकें ना आनी स्टाफूय ना. ना ऑफिसूय सारकी ना आनी स्टाफूय बी सारको ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन हें ऑफिस सारकें करचें. कित्याक जे तुगे ऑफिसां येतात, ह्या ऑफिसां येतात ते सगळे वॉलंटरी काम करतात सोसायटी खातीर. मागीर ते क्लब आसूं दी, मागीर ते एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आसूं दी, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब आसूं दी, हे सगळे वॉलंटरी काम करतात आनी ह्यो एक्टिविटी करून गोंयचें नांव आनी देशाचें नांव वयर काडपाचो प्रयत्न करतात. आतां कितले रावंड म्हणला? आतां आमी तुका दोनदां कितें पयलें? हांव दोनदां D1 गेलो, दोनदां D15 आयलो. अजून खंय कांय सुगास लागना.